प्रदेश बीजेपीचो अध्यक्ष फाल्यां चढ करून बिनविरोध वेंचणुकेची फॉर्मालदाद सुनील बन्सल गोंयान दामू नाईक अध्यक्ष जाल्ल्यान जमा तानावडे म्हणटा हेरांक संद मेळूंक जाय। पर्या भूमिका देवळान काल्याच्या वादा उपरांत 38 जाणांचेर एफआयआर फातरायिल्ल्या 4पैकी 3 जाणांक डिस्चार्ज मोठ्या पुलीस बंदोबस्तांत कालो चालू। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्ल्या 8 आमदारां आड गिरीश चोडणकराची अपात्रता याचिका हायकोर्टान मारली भायर सभापतीच्या निर्णयाचेर शिक्को गिरीश चल्लो सुप्रीम कोर्टान। स्मार्ट सिटीच्या सीवरेज चेंबराच्या कामा खातीर भाटल्यान 4 पिलार ते सेंट झेवियर कपेला मेरेन रस्तो बंद। रस्तो 15 ते 30 जानेर मेरेन येरादारीक बंद। मुरगांव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी त्या पोस्टाक अनफिट माविन म्हणटा सीओ पोस्टावेल्यान काडून उडोवचो प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन। बांयगिणी प्लांट येतलोच कोणेच पर्सनल घेवचे न्ही। प्लांटाच्या फाउंडेशनाक राजेश आमदार म्हूण आसतलो। प्लांट पुराय जाय मेरेन आसतलो काय ना खबर ना बाबुशाची जाप। आणि सोनसड्यार कोयराविलो प्रकल्पाकडेन कोयराक उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच। बेरेस्तारा फातोडेर कोयराक उजो फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटपा लोकांची धुरान घुसमट।